आयज जो हांगसर बोमा मेन बस स्टँडार जो एक्सिडेंट जाल्लो आसा, इतली जी बोमा जी आमची एरिया आसा तो खूब नॅरो रोड आसा, कंजेस्टेड. खूब वेळा हांगसर सेम इन्सिडंट जाता, कारण नॅरो असल्या कारणान आमी प्रोपोजल नॅशनल हायवेक दिलेले आनी हो बेगीन अत्यंत गरज आसा. कारण हो जो रोड वायंडरींग जायना, कारण इतलो जो मुस्लिमवाडा टू आमची काळी मातीचो पोर्शन जो आसा खुबसो नॅरो असल्या कारणान एक्सिडेंट झोन हांगसर असो एक निर्माण जाल्लो आसा. कारण गाडयो ट्राफिकाक आनी हेवी कंटेनर हांगच्यान वयता, ते ट्राफीक कंजेशन खूबशे प्रॉब्लेम जाता हांगसर. आनी हो आमचो एन्युअल फेस्टिवलाक सुद्दां प्रॉब्लेम जाता. आमी दर वर्सा नॅशनल हायवेक हांगसर प्रोपोजल आमी दीत आसता, कारण बेगींतल्या बेगीन हो जावपाचो गरज आसा. सरकारा कडेन आमी मागता बेगींतल्या बेगीन हो वायंडनींग जालो दुसरे ऑल्टरनेट वे हेका ह्या क्वेश्चना पुर्ती करची. आज सकाळचो एक्सिडेंट कसो कितें? आयज सकाळी एक्सिडेंट जो कंटेनर येतालो, एक चेडो आनी चेडू बायकान आशिल्ली, त्या स्पॉटार त्या टायमार कितें पण चेडू जें आसा तें ऑन द स्पॉट गाडयेपणां पडोन डेथ जाल्लेलें आसा.